इंडस्ट्री इज ऑलरेडी बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस अंडरग्राउंड केबलिंग. सो तुमचो एक्सपिरियन्स कसो आसा? आमचे ॲक्च्युली आवर मॅन्युफॅक्चरींग युनिट इज लोकेटेड इन कोल्लीम एरिया, आणि कोल्लीम एरिया आमची इंडस्ट्री इज जस्ट 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सबस्टेशन. ॲक्च्युली आमकां तरी सुद्दां इतलो इंटरप्शन्स नासताले बिकॉज वी वेर बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ द नियरस्ट सबस्टेशन. पूण तरी आसतना आमचे वर्साचे एक 100 ते 110 आवर्स अशे आमचे डावन टायम आसतालो. एंड 80% ऑफ दॅट डावन टायम वॉज ड्युरींग द मन्सून टायम. चीफ नोज दीट बिकॉज द मॅक्झिमम जे फॉल्ट येतात, ट्रिपिंग जाता, कितें झाडां पडटा किंवा माड पडले, बाकीच्या टायमार इट्स अ टेक्निकल फॉल्ट येता, पूण पावसाच्या दिसान जे फॉल्ट येता ते मोस्टली झाडां पडपाचे आनी इट टेक्स अ लॉट ऑफ टायम. पूण हांवें कालच डेटा मातसो एनालायज केला. दीस मन्सून टील डेट आवर डावन टायम इज लेस दॅन 5 hours, which is a great achievement by the department, I would say. So जसे चिफान सांगला, it is not only the power outage or the number of hours power ना, it is also the एक single interruption also, means power just गेली आणि आयली तरी सुद्धा it may be a outage for 1 minute. पूण एज अ इंडस्ट्री कितें जाता की एकदा पावर गेलो आणि आयलो परत, सो इट टेक्स लॉट ऑफ टायम टू स्ट्रीमलायन द प्रोसेस. एकदा प्रोसेस बंद पडलो तो परत लायनीर हाडपाक जाय, वॅक्यूम कितें आसा जाल्यार प्लांट तो न्यूट्रलायज करचो पडटा, सिस्टम्स एम्प्टी करचे पडटा, लायन फ्लशिंग करचे पडटा. सो एवरी स्मॉल डिस्टर्बन्स ऑल्सो इज अ बीग इम्पॅक्ट. सो this underground cabling has really helped us a lot.